आज गालजीबाग टर्टल नेस्टिंग सायटीर आमचो पयलो पीठ हॅच जाल्लो आसा। पयल्या पिठान 109 तांतयां आसलेली, 109तली 60 तांतयां हॅच जाल्ली आसा। तर त्या हॅचलिंगाक आमी योग्य रितीन समुद्रात सोडलेली आसा। तर कासो हो एक एनवायरमेंटाचो घटक आसा, तो आमची समुद्राची इकोसिस्टम सांबाळून दवरता। तर कासवाचे मेन मुख्य खाण म्हणजे तो जेलीफिश खाता आनी आमकां समुद्र मेंटेन करून दवरता। तर आमी एक लक्षात दवरूंक जाय, मोर दॅन 50% ऑक्सिजन वीच वी आर गेटिंग फ्रॉम दीस ओसियन। तर आमी आमचो ओसियन नितळ दवरपाक जाय, सांबाळून दवरपाक जाय, तेजी राखण करपाक जाय। तर हांव सगळ्यां कडेन मागता, आमी सगळे मरीन लायफाची राखण करूया आनी आमचें जीवन सुरळीत जगोवंक शिकोया। देव